म्हापशा मार्केटात फातोडेर उजो लागलो। 5 दुकानां मेरेन उजो पातळ्ळो। 2 दुकानां सामकी काबार जाल्यात। फातोडेर सुमार 3 खंय उजो लागलो। 2 फायर ब्रिगेडींनी मेळून उजो पालयलो। फायर ब्रिगेडी वेळार पाविल्ल्यान उजो शेजारची 1-2 सोडल्यार बाकीच्या दुकानांनी तितलो पातळूंक पावलो ना। 5 लाखांचो फटको बसला म्हण पसरकार सांगतात। The Mapsa Fire Control Room received a running caller came here and at 4:55 and he said that some shops are on fire at the Mapsa market. Immediately the turnout was effected by the Mapsa crew. On the arrival at the call spot, we found that most of the tarpaulins were found hanging. साडेचार पाचच्या दरम्यान काय आम्ही एक तर सगळे कबार कितेंच ना सगळे नुकसान त्या कोणच्या आमचो बरें काण्याकारासान तूं पेटत मातसो येयला मरे मदीं कांय ना परतो ती सायडीन पेटला तो डायरेक्ट तो हांगासर येयला हांगासान येयला तो ती सायडीन मागीर डायरेक्ट थंय लागला मातसो उजो असो करून तो उजो लागला कसो लागला तो कांय सांगूंक शकना आमी। सगळे कितले शॉपांक लागला? सगळे 1 2 3 4 शॉपां आनी फाटल्यान एक त्याच्या 5 शॉपां। इतले मजगतीं शुक्रारा फातोडेर दिवाडे धक्क्या लागसार एक मोटार थेट उदकांत गेली। फुडल्यान येवपी गाडी आंगार आयिल्ल्यान गाडी रस्त्या भायर मारली आनी गाडी सरळ खंय उदकांत गेली म्हण चलोवप्याच्या सांगण्यावेल्यान फायर ब्रिगेड ऑफिसर सांगता। गाडी चलयतालो याकूब मुल्ला। गाडी बुडटना ड्रायव्हर स्वता जावन भायर सरलो। शुक्रारा सांजे मेरेन मांडवीत बुडिल्ली गाडी सोदताले। गाडी वयलो ताबो सुटलो म्हणटाले आनी भितर गेले म्हणटालो गाडी आनी तो स्विमींग करून भायर सरलो आनी गाडी बुडली म्हण पावलो। तर आमी इमिडिएटली पावले जाल्यार पळयताले गाडी आमकां दिसूंक ना गाडी बुडलेली आसली। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी दिनेश करपे। प्रोसेसिंग हब आनी एज्युकेशन हब म्हण गोंयची उदरगत जावंक जाय म्हण नामेचो अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामीन केल्या। गोंय आमदार मंचान घडोवन हाडिल्ल्या गोंय विधिकार दिसाच्या कार्यावळीत उलयतना डॉ. स्वामीन ही सुचोवणी केली। दिसभर चलिल्ल्या ह्या कार्यावळीक सध्याचे आनी आदले कितलेशेच आमदार मंत्री वांटेकार जाल्ले। गोंय आमदार फोरमान शुक्राराक गोंय विधिकार दीस मनयलो। गोंय विधानसभेचें पयलें अधिवेशन 9 जानेराक जाल्लें। त्या खातीर हो दीस विधिकार दीस म्हूण मनयतात। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी मुखेल सोयरे आशिल्ले। I'm saying that your priority should be to develop Goa as a processing center and processing of what semi-processed goods from East Asia and export them to the West. This is how China has grown. There's nothing else, there's no other magic in China. You can make Goa as a financial nerve center. And third, you can make it as a educational hub of India. दिसभर चलिल्ल्या ह्या कार्यावळीक गोंय विधानसभेचे सध्याचे आनी आदले सगळे आमदार आनी खासदार हजर आशिल्ले। पर्वरेच्यान प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। घेवया एक विराम।